आज आम्ही दही गोश करूया. दही गोश म्हटल्यार कड आणि गोश म्हटल्यार मटण. हे गोवन न्हू हा. आता लोक म्हणटले हे रेसिपी कित्याक ते रेसिपी कित्याक. अरे बाबा सदांच कोण तेच जेवण जेयतलो. म्हाका तर मातशें वरायटी जाय पडटा आणि खुबशे लोकांक बी आवडटा. हांवें खुबशे लोकांक पळयल्या बरें वचून ओडटा हिंगा थिंगा. आणि मागीर हांगा जेन्ना कमेंट सेक्शनान येतात तांकां मागीर बोलतात की सांगपाचें रेसिपी कशें करपाचें सारकें व्यवस्थित पळोवन घ्या. आणि हे व्हिडिओ कोंकणी आणि हिंदीन आसा. इंग्लिशीन बीन येवपाच्या व्हिडिओ आणि भरपूर लँग्वेजीन तुमकां व्हिडिओ शेफ डॉनाचे पळोवपाक मेळटले. तर कशें करपाचें साहित्य कितें कितें लागतलें ते पळोवन घ्या. आणि हे कांदे 4 ते 5 कांदे घेवप आणि हे भाशेन बारीक स्लायस करून घेवप. आता हे स्लायस करपाचें कारण कितें आमी डीप फ्राय करून हेजे फ्रायड ऑनियन तयार करतले. तर एकदम बारीक स्लायस करप. मशीन आहा तर हांव सगळे मशिनान घालता. जितले कांदो घालता तितले तुमकां बरें. जितले ग्रेवी तुमचे जातले. आणि हे भाशेन मातशें पिसोडून घेवप. कांदे मातशें सेपरेट जावपा जाय तेलान भाजतना. आता फ्राय कशें करपाचें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आता आमी मटण जे आहा मॅरिनेट करून घेवया. मटण बरें धुवन घेवपा जाय 4 ते 5 फावटी. अर्दो टीस्पून हळदी पीठ घालया. 1 टीस्पून आमी सुके कोथमीर घालया. मिरसांग तुमकां जाय तितले 1 टीस्पून घालता हांव. जिरे अर्दो टीस्पून पुरो ताकली कुल्यार. आता फ्रायड ऑनियन 5 ऑनियनाचे फ्रायड ऑनियन हे स्वता केला. हे पळय कलर पळय कितलो सुंदर. आणि 2 कप योगर्ट घालया. कड आणि आता बरें मिक्स करून घ्या. मिक्स बरें जावपा जाय. मीठ घालया. आता मसाल्याची तयारी. 2 तिखी पानां, सिनेमन स्टिक, धाकटो तुकडो तिखी, व्हडली वेलची, 1 अर्दो टीस्पून शाही जिरा, 10 ते 15 मिरयो, मेज 1 धाकटे तुकडे, लवंग 4 लवंग पुरो. आता तोप चडोवया आमी. आणि तोप तापल्या उपरांत आमी घालया 3 ते 4 टेबल स्पून तेल. कसलेंय कुकिंग ऑयल घातल्यार जाता. आणि ओदो जे मसाले दाखयले न्ही ते सगळे आमी घालया. आता मसालो खडा मसाला म्हणटा पळय ते. आणि एका एक हलकेशे मातशे भाजून घेवया. आणि ओदोळ आमी मटण मॅरिनेट केल्ले पळय ते घालया सोमते. आणि आता बरें तळसून घेवप. बरें भाजून काडया. आता आमी पयलीं गॅस फास्ट करप. सगळें मिक्सअप जालें काय ना मागीर गॅस एकदम मिडियम करप. आणि मागीर स्लो कुक करून आमी मटण शिजयतले. पळयात आता 20 मिनटां जाल्ले आसा. आता आले लसूण घालता. कलर डिफरन्स पळया कितलो जाला. आता हे मटण जे आमी कुकरान शिजोवपाना. कुकरान शिजयले न्ही आख्खे टेस्ट तेजे एकदम पेड्या जाता. आख्खे टेस्ट फ्लेवर जे आहा न्ही उडोन वता. तर आमी अशें हे भाशेन वेवस्थीत स्लो कुक करतले मटण. तेन्ना तुमच्या जेवणान जे रुचीक आहा न्ही ते तुमकां मेळटले. आता सुकपा लागला. इल्लें उदक घालया आमी. मिक्स करून घेवया. चड उदक नाका. इल्लेशें उदक घालपा जाय. मटण शिजपा पुरते तितलेंच. कोथमीर आणि मिंट लिव्स, पुदिना आणि धनिया हे भाशेन बारीक कट करून घेवया. बारीक शिनून घेवप. दोनों भाशेन सांगता लोकांक कळपा सारकें. आणि आता हे पुदिना घालप. आता 45 मिनटां जाला. ऑलमोस्ट 45 मिनिट जाल्ले आसा. तेन्ना घातला हांवें धनिया आणि पुदिना. टोटल 1 वर 15 मिनटां हांवें मटण शिजयलां आता. आणि मटण आता बरें सॉफ्ट जाल्लें आहा. वास बी बरो एकदम घमघमाट येवपाक लागला.
पळय हे भाशेन दाट जावपा जाय. आनी एक 5 मिनटां दवरया. एकदम व्यवस्थित सुकलेला आसा. ग्रेवी बी एकदम दाट जाल्ली आसा. पळयतात कळटलें तुमकां एकदम जेवण तुमचें रेडी आसा. हे फूल रेस्टॉरंट स्टायल न्ही मटन तयार आसा तुमचें दही गोश म्हणटा पळय त्या भाशेन. मुद्दम ट्राय करात हां. तर पळयात मटन घोश कितले एकदम बरे दिसता पळोवपाक. फ्लेवर पळयतात एकदम भूक लागतले लोकांक. खातले लोक कशे एन्जॉय करपाक शकता. तंदुरी रोटी किंवा ब्रेड आनी नाजाल्यार शीत तुमकां जाय तशी त्या भाशेन तुमी एन्जॉय करपाक शकता. तर आजचे व्हिडिओ आमी हांगासर कवर करूया. आवडलो व्हिडिओ थम्स अप दिवपाक विसर नाकात हां.